जुआंकू केल्लें उगडापण. अध्याय 21. नवो आकाश आनी पृथ्वी. तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी नपयस जाल्ली, दर्योय नास जाल्लो. आनी हांवें पवित्र शहर नवे जेरुसलेम देखलें. होरे ताका मेळोंक वेचे होकले बरी नेटोन आयते जाल्लें तें सर्गा वयले देवातावन देवोन येतालें. आनी सिंहासना कुशीत तावन येतलो एक व्हड थाळो हे परी म्हणालो. आतां पोनी मनशां मदें देवाचे बिडार जालें. तो तांचे मदें रावतलो, तीं ताची परजा जातलीं, आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतली दुखां तो पुसून काडतलो. मरण वा विळाप, रडणे वा दूख आनीक आसची नांत, कित्याक आदलो संवसार सगळो नास जावन गेला. तेदवा सिंहासनार बसलेल्यान म्हळें, पळय, आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां. उपरांत ताणें म्हळें, ह्या सर्व संगती विशांत बरय. ही म्हजी उतरां सत आनी फाथयेनेची. आनी ताणें म्हळें, ही उतरां येदोळूच जारी जाल्यांत. हांव आल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. कोणी थानेता जाल्यार ताका हांव जीव दिता तें झरीचें उदक फुंक्याक पियोंक दितां. जैतेवंत जातेल्याक हें सगळें दायज मेळटलें. हांव ताचो देव जातलों आनी तो म्हजो पूत जातलो. पूण भिवकुऱ्यांक, बेविश्वास्यांक, नश्ट्यांक, कुनिगारांक, व्याभिचार्यांक, माटमंत्रां वा बोंब्या पुजा करतेल्यांक आनी फडकिऱ्यांक, हांकां सगळ्यांकी उज्यान जळटा तो गंधकाचो सरोवर फावो जातलो. नवे जेरुसलेम शहर. 7 निमाणी खरगां भरलेलीं 7 आयदनां घेवन आसलेल्या 7 देवदूतां मदल्या एकल्यान म्हजे सरशी येवन म्हणलें, ये आनी हांव तुका शेळयेची पतीन जावची होकाल दाखयतां. आनी आत्म्यांच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे थाळवेर व्हेलो आनी थंय थावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयलें देवातावन तें देवोन येतालें. देवाच्या वैभवान तें सगळेंच परजळतालें. ताचो परजळ एक भोव मोलादीक मानका सारको, तळतळीत वज्रा सारको दिसतालो. त्या शहराक रुंद आनी उबार पागोर आसलो. ताका 12 दारवटे आसले आनी एक दारवट्या सरशी एक देवदूत पारत करूंक दवरलोलो. इस्रायेलाच्या 12 कुळयांची नांवां त्या 12 दारवट्यांचेर कांतयलेलीं. उदेंतीचे कुशीन 3 दारवटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तंतेक 3. शहराचो पागर 12 बुन्यांदीचेर बांदलो. तांचे वयर शेळयेच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरोवन घाल्लीं. म्हजे लागीं उलयतेल्यान शहर, ताचे दारवटे आनी ताचो पागर मेजूंक म्हूण भांगाराचो एक मेस्पा दांडो हातांत धरलोलो. लांबाय, रुंदाय आनी उबाराय एकच मापान आसून तें शहर चौक आसलें. ताणें तें शहर मेस्पा दांड्यान मेजलें. तें 12,000 फर्लांगा लांब, तितलेंच रुंद आनी तितलेंच उबार आसलें. उपरांत ताचो पागर ताणें मेजलो. तो देवदूतान वापरलेल्या मापा प्रमाणे चढून 144 हाती आसलो. तो पागर सुर्यकांत फातरांनी बांदलेलो. सगळें शहर आपुट्ट भांगाराचें जावन आरश्या बरी नितळ आसलें. शहराच्यो बुन्यादी तरातरांच्या मोतया माणकांनी सुरंगारायलेल्यो. पयली बुन्याद सुर्यकांत, दुसरी नीळ, तिसरी शिवधातू, चौथी पद्माराग, 5वी गोमेदीक, 6वी माणिक, 7वी चंद्रकांत, 8वी नीलमणी,
9वी पुष्पराग, 10वी गरुड पाचवी, 11वी इंद्रानील आणि 12वी वैडूर. 12 दारवोटे 12 मोतियांचे, एक एक दारवोटो एक एक थरांच्या मोतियांचो. शहराचे रस्ते पारदर्शक आरश्याबरी आपुट्ट भांगाराचे. शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसले ना, कित्याक सर्व पदवेदार सर्वेस्पोर देव आनी शेळीस ताचे देवाळ. शहरांत सुर्याची जावं चंद्राची जावं गज ना, कित्याक देवाची महिमास तासो उजवाड आनी ती शेळीस तासो दिवो. सर्व जनांगा ताच्या उजवाडांत चलतलीं, थंय पृथ्वेचेर राय आपली दिरवी हाडन येतले. ताचे दारवोटे दिसाचे केदीस दामचे नात आनी थंय रात म्हणलीस ना. जनांगाची भंडार आनी ग्रेस्तकाय तांतू हाडतले. पूण भश्ट जाले कितेंच तांतू प्रवेश जावचे ना. फडकिऱ्यांक वा कोठेपण आदारतेल्यांक तांतू भितर प्रवेश आचचो ना. जांची नांवां शेळये लागीं आसलेल्या जियेतेल्यांच्या पुस्तकांत बरोवन आसात ती मात्र थंय भितर सरतली. आमेन.